वाठारांत येयल्ले आसा आनी हे वाठारांत येवपाचें कारण कितें की सिद्धार्थ बाबाची खालतीपट आनी सिद्धार्थ बाब आपणाचे जे वाठारांत जे आमी काम करता तेन्ना सगळ्यांचे मानधन घेवन फुडें काम करता आनी लोकांक जे दिसता जे खंय तरी हे काम करतली हे खूब वर्सां दिसतले मागीर आमी मेंटेन करपाक जाय गांवच्यांनी पूण काम करतली हे दिसपाक जशें आज हो PPF टर्फाचो तेणें बॅडमिंटन कोर्ट केला आनी करता तेन्ना एकूच विशय की हांगा आपण खेळटलो हेच गांवचो तो आनी हेजे खातीर तेणें हे वाठारांनी डेव्हलपमेंट केला म्हणून हांव ताका शाबासकी दिता। तशेंच आयचे ग्राम पुरुष स्पोर्ट्स क्लब आयच्या निमित्तान आयजूच बॅडमिंटन टुर्नामेंट घडला। पयलो फाटल्यान म्हणजे बोर्ड आसता 15,000 10,000 5,000 टुर्नामेंटाचे प्रायज आनी आतां हे इनॉग्रेशन फंक्शन जातली ग्राम पुरुष जे स्पोर्ट्स क्लब आसा ह्या वाठाराचो तो खूब वर्सां बंद पडलो ताणें रिवायव केला भुरग्यांनी हांव तांकांय शाबासकी दिता आनी ते खुबशे गोश्टी करपाक फुडें सरता आनी तेंचे भितर युनिटी आसता ही युनिटी तशीच उरची खंयचे जे डिफरन्सीस आसता ते पयस करपाक जाय आनी हे पयस दवरले जाल्यार कितें आसा की सगळे एकजुटीन जर काम केलें त्या गांवांनूय बरेपण येता आनी भुरग्यां मदें बरेपण उरता आनी तितून भितर आमी एकठांय रावले जाल्यार फुडें आमची कामां बरी भशेन फुडें वता। मनाक एक पयलीं साकून आसलें ग्रावंड एक हांवूय बी बॅडमिंटन प्लेयर आनी म्हाका दिसता जितले मॅक्झिमम जे आसा पळय आमचे बॅडमिंटन प्लेयर हांगा ह्या ग्रावंडार हांगा पयलीं बेस्ट ग्रावंड आसलो आनी तो अपग्रेड करून कसो जावचो पयलीं स्टेज आसली ती स्टेजी लागून मागीर उरली आनी स्टेज काडली तेन्ना साकून एक ग्रावंड करून दिवचो म्हणजे भुरग्यांच्या सगळ्यांचे मागणी असले हांव पयलीं साकून तांकां पळयता की बरे खेळटात आनी खेळान आपले म्हाका दिसता बॅडमिंटनान बरेच इम्प्रूव जाल्ले आसा एक बरो ग्रावंड मेळत जाल्यार तांकां म्हाका दिसता बरे फुडें पावतले ह्या आशेन हांव सदांच एक मनाक आसलें की बरें एक ग्रावंड करून दिवचो तांकां आनी करता आसतना म्हाका आयज सुद्दां खूब तेंप जालो म्हाका सांगलें भुरग्यांनी पूण आयज सुद्दां इतले टायम डिले जावपाचें एक कारण म्हणल्यार फक्त ग्रावंड बांदपाचो म्हाका उद्देश नासलो हे करता आसतना म्हाका दिसता फुडले बी जे पार्ट आसलो तो ब्युटिफिकेशन करप आनी म्हाज्या एक कल्पनेक आसलें कितें अशें बरें तें करपाचें म्हाजें हें आसलें आनी तें करतलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे एक फंड्स तितले जाय पडटा आनी आमकां एक 15 लाख म्हळ्यार मॅक्झिमम फंड्स करपाक मेळटा आनी त्या टायमार इतले टायम म्हळ्यार म्हाजे कडेन फंड्स आयिल्लो आसलो पूण जसो म्हाजे कडेन लास्ट टायमार फंड्स आयलो पयलीं काम हांवें हें घेतलें आनी तांकां हांव सांगलें की हांव करतलो तें बरें करतलो म्हाका फक्त एक टायम मातसो दियात आनी एक थोडोसो टायम काडलो जाल्यार बरे तरेन करून दिता आनी म्हाका डेलीचे आमचे जे सिमेंटाचे करताले आमी ग्रावंड तसो म्हाका करपाक नाका आसलो एक वेगळे पद्दतीन ग्रावंड करपाक जाय आसलो कित्याक आमी जाणा सिमेंटाचेर सदांच आमचे भुरगीं खेळटात ते लॉंग टर्माक खेळटकीर ती धपडो दुखपाक लागता आनी ताका लागून आतां न्यू ग्रावंड आयिल्ले आसा जसो हो आतां PP टायल्स म्हण आयिल्ले आसा ते टायल्स येता रबरायज टायल्स प्लास्टीक अशे तितून तुका इम्पॅक्ट जाता आसतना ते तुगे पांय दुखना आनी पांयाचेर जेन्ना धपरो बी आसता ती दिमी बी तुगेल्यो फुडें वतकीर त्रास जायना। कमीत कमी 30-35 कामां केली हांवें आमी 20 वर्सां हांव पंजाब तितलें काम केलां तें तितलें काम आमच्या सिद्धार्थान केल्लें आहा हांव हालो दिता अशें काम बरें काम करचें आनी आनीक उरलाय काम ती करची आनी आमच्या आमदार आनी हो सिद्धार्थ बाब एक बरें वाग अशें कुचड्या वयलाय कुचड्या बाब आमचो आमदार आनी आमचो शेळडेचो आमचो सिद्धार्थ बाब हेमी दोगांनी एकटेन जावन बरें काम केल्लें आसा आनी अशेंच मुखार आनी तांकां चान्स दिवचो बरें काम करपाक आनी हांव मागता की तुमी सपोर्ट करचो आमगेलो सपोर्ट तांकां आसपालो।